कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। दिवचले आयडीसीत आशिल्ल्या ESI हॉस्पिटला कडल्यान फुडें वचपी रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्या। ह्या पुराय रस्त्याचेर फोंडकुलां पडल्यात। पुराय रस्त्याचेर धुल्ल पातळा, ताका लागून ह्या रस्त्यावेल्यान गाडयो वचप सोडाच चलप लेगीत कठीण जाल्लें आसा। फोंडकुलांनी धुल्लाक लागून कामगारांक त्रास जातात। दुचाकी घसरून अपघातय जायत आसा। हो रस्तो सध्या सामको धोक्याचो जाल्लो आसा। फाटल्या 3 वर्सांच्यान ह्या रस्त्याची हालत जाल्या, मात ह्या रस्त्याचे कोणाकूच पडिल्लें ना अशी कागाळ कामगारांनी केल्या। हांव आतां बिचोले आयडीसीन आसा। आयज तुमी हांगासर पळयता की बिचोले आयडीसीच्या रस्त्याची तुमी परिस्थिती पळयशात जाल्यार डगमगलेली आसा। हे 3 वर्सांनी म्हाका दिसता तेजे पेक्षा चड वर्सां पासून अशी स्थिती आसा, कोण हेजेर लक्ष दिना। हांव ऑथॉरिटीज जे आसा कन्सर्न ऑथॉरिटीज तेंचे कडेन मागता की तेंच्यांनी हांगा येवचें, इन्स्पेक्शन करचें आनी योग्य तो निर्णय घेवन बेगीन बेगीन हो रस्तो रिस्टोर करून घेवचो। तुमी पळयता की हांगासर काय खुबश्यो ऑपरेटींग इंडस्ट्री आसा, तेज्या पासून खुबशे लोक हांगासर यूथ लोक स्पेशली हांगासर कामाक येता वयता तेची गैरसोय जाता। कोण आपली कार घेवन येता, कोण आपली 2 व्हिलर घेवन येता, काम करता हांगासर आपल्या पोटाक लागून येता। पावसान तेची स्थिती पळयच्यात। आतां पावसान सोडून दिया, आतां जनरली आतां जी स्थिती आसा येवपाक सारकी ना आनी पावस येतलो तेन्ना ती आनी हॉरिबल जावपाची शक्यता चड आसा। तेन्ना हांव मागता ऑथॉरिटीजा कडेन की तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन हेजेर स्टेप घेवचे, इनिशिएटीव्ह घेवचे आनी हो रस्तो बेगीन बेगीन रिस्टोर करून घेवचो। आयज आमी IDC इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा हांगा आसा आनी हांगा IDC जितले रोड आसा बिचोलीचे सगळे रोडचे डॅमेज आनी जाल्ले आसा, क्रॅक जाल्ले आसा, खड्डे पडलेले आसा। हेजेर कोण कारवाई करना। 3 वर्सां जाली हेजेर कारवाई ना, कोण कितें लक्ष घालना। हांव म्हणटा कितें आतां पावस लागीं पावलो, पावस पडटकूच रस्तो आनी आसा ते आनी खड्डे पडटले आनी पाणी भरतलो आनी लोकांक येवपाक वचपाक त्रास जातलो। ते खातीर कितें हेजेर बेगीनच्या बेगीन हेजेर हे करपाचें, लक्ष घालपाचें आनी हे रस्ते दुरुस्त करपाचे। आतां तुमी सबंद इंडस्ट्रीज पळया, सगळे कडे पळया खड्डे कसले पडलेले आहा, पूण कोणाकूच हे ना, फिकर ना हे करपाची, रस्ते करपाची आनी कितें हांगा हे करपाचें काम करपाचें। तुजो डिमांड कितें आहा? म्हाजो डिमांड आहा बेगीनच्या बेगीन हे रस्तो हे करपाचो। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।